कोंकणी सायबिणीच्या आश्रयकालाक MX प्रोडक्शन तुमचे मुखार दवरता म्हजो ल्हानसो वावर मोगाडिश्टानो हे शॉर्ट फिल्म सुरू करचे आदी हे शॉर्ट फिल्म म्हाका फुडें व्हरूंक आदार कोत्तेल्यांक जोण एकल्या काळजाची कोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या शॉर्ट फिल्माचो खंयचोय भाग कोणेच आपल्या जिविताक सोर करून घेवचो न्हय, कित्याक हे शॉर्ट फिल्म जावन आसा एक काल्पनीक. ह्या शॉर्ट फिल्माक हांवें जायते वायट ट्विस्ट दाखयल्यात, ते तुमच्या जिविताक तुमी करून घेवचे न्हय. हे शॉर्ट फिल्म हांव जोण एकले आवयक भेटयता. हे म्हज्या ल्हानशा वावरा वरवीं तिका बरी भलायकी मेवल्यार पुरो. हे जावन आसा रोजालीन आनी ताचो घोव काजा जावन 7 वर्सां जालीं. ताचे एकवटाक भुरगें जल्माक येवंक ना. रोजालीन आनी ताचो घोव वालंकणी सायबिणी पांयाशी गेली आनी तिचे थंय मागणें केलें. सायबिणीन तांचें मागणें आयकलें आनी तांच्या एकवटाक पूत दिलो. ताचें नांव केविन. कांय वर्सांनी केविनाचो पाय हो संवसार सोडून गेलो. ताचे पायच्या फाटल्यान तिचे मयन ताका वाडयलो, ताचो सांबाळ केलो. आतां फुडें पळया. बाबा इस्कॉलाक वचोंक तोय जाला न्हय. बाबा टायम पळय, लीट जातलो तुका. चल बाबा इस्कॉलाक वचोंक जाय. म्हजो पूत म्हाका एक व्हडलो मनीस जालेलो जाय. बाबा मस्ती करी नाका. बरें शिकोन हे घराचें नांव तुवें वयर काडूंक जाय म्हज्या पुताक. माय हांव बरो शिकतलो, तूं भिये नाका. बरें बाबा चल हांव तुका बेसन दिता. तू चोड मोगाचो दिवो गोराब्याचो मुकुटा कोरो बेसांव घातल्यार पुरो हो आवडो वाचलोलो मोजो. मुकुटा कोरो बेसांव घातल्यार पुरो आवडो वाचलोलो मोजो. माय तूं चोड म्हज्या मोगाची आपुरबाय करता तूं म्हजी. चलतलो बरें शिकप करतलो, तुजें नांव सदांच वयर काडटलो. तुज्या उतराकारान चलतलो बरें शिकप करतलो, तुजें नांव सदांच वयर काडटलो. तू चोड मोगाचो दिवो गोराब्याचो मुकुटा कोरो बेसांव घातल्यार पुरो हो आवडो वाचलोलो मोजो.
Mokota koro, besão gatliar puro, audo aslolo, mozo. बाबा पोरं करून बस रे माझ्या पिता बरें माणसं. बाय बाय. बाबा बरं करू आता. बाय बाय मामा. बाबा स्कूलला मस्ती कोणा का. बाय बाय. बाय बाय. Maxton, good morning. Ivan, good morning. Movin, good morning. Kevin, good morning. अरे good morning. अरे केविन बसेल ना मेरे. अरे बसी टाइम आता जातो ली. अजून सेल ना टाइम मुलांना रे आम्ही किती दिले का. तरी बस Ivan, हम क्रिकेट खेळताना रे केविना गोल किता आलो. अरे केविना आपो पण नाका आमची बार भेडोंक ते पण एकल्या गोरा गावन बेजार रे. काम आम केविना माय तापयता मागे. हांव आपो पळयता. अरे तू कित कोते ते कापू रे पाय रे. अरे तू सोनिया रे. ए केविन. बाबा किती झाली. केविना किती सुटता. आंटी हम केविना हेडपाक आले. हेडपाक करून जाय जा आपयता. केविन. बाबा सुसेगाद वचो आता. चले माय. केविन आता हम क्रिकेट खेळाय. तू खेळटलो क्रिकेट. ना म्हाका क्रिकेट लायक ना. म्हाका फकत फुटबॉल लायक हा. केविन आता हम क्रिकेट खेळाय. तू इतिंगा बोस. आम मागीर तू पावयता घरा. हां. अरे बरो बॉल घाली आउट करू दे.
ते अंकल आगे आरसो फुटवलो आणि तो जुईले मार खातो मेरी हम तिच्याकडे केबिनात काढू गाड्या मेविन हो इंडिया किती झाले केबिन तीन कंपाऊंड या बोर्ड पलटो तू ऑर्डर वाटा अरे तो अंकलान जुईला मातो मेरी हम धावूया त्याच्याकडे किती आरसू पोळो राव राव ओय मी धावता ओय राव धावता रोसाले ओ रोसाले बेगी बाहेर होते कोण नाही किती गो रोसाले ओ रोसाले कोण स्टीवन तू किती झाले आणि बॉल कित्याक मारता अगो बॉल कित्याक मारता मी तू मोकळीच आता तू तुगे चेड्या केसो देख शिकवल गो किती झाला कित्याक बॉल कोत्ता आणि मोठ्या पुतान किती केला बॉल मातवला अगो तुगेले चेड्या नाच मुगे घरा आरसू पोळा दुख दुख जालो ना पण दुख म्हाक जाल्या अगो तू जाणा तो घरा आरसू तू माडगोतो अगो तू तुगे चेड्या देख शिकोवपा कोण जाल्यार ते तुमच्या बॉडीला तरी घाल मुगो आमकां मागीर राव सुसेग तरी मेळटलो आयज केले ते निमाणे एशको तर त्यान दुसरी पाट केला न्हू तुगे चेड्या सांबाळ किती केविन तुका लागून म्हाका स्टीवन अंकलाची भूत राहाची पडली तुका किती पळय सारखे दाखयता माय म्हाका मारी नाका कितले बावटी सगळ्या माय मोस्ती पडा कोरी नाका म्हणून पण तू ऐकून म्हजे उत्तर ऐकना माय हांवें स्टीवन अंकलाचो वारसो पडला ना तो स्टीवन अंकल हांगासर कित्याक आयलेलो किती बावटी सांगलो तुका हांवें मारी नाका म्हणटा सारखे किती पळय दाखयता तुका म्हणटा मारी नाका म्हणटा तुका सारखे किती पळय दाखयता दुसऱ्याची केसां घेवन हांगासर येता मारी नाका म्हणटा सारखे दाखयता तुका हांवें तारचो फोडूंक ना माय माय हांवें तारचो फोडूंक ना बाबा माझ्या पुता हांवें तुका जायतो मारलो न्हू कितें पुची म्हज्या पुता लोकांची उतरां म्हज्यान आयकोंक जायना कितले फावटी तुका हांवें सांगलां मस्तीपणा करूं नाका म्हणून माय हांव आयसर प्रॉमिस करता हांव मस्तीपणा करचो ना बाबा अजूनही निंदोन आसा रे बेगीन उठ तुझ्या प्रॅक्टिसीक वचपाचो टाइम जालो बाबा 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 उठ रे कितलो वेळ जालो न्हिदोनूच आसा चल तुजो प्रॅक्टिसीक वचपाचो टाइम जालो
जाले नाही म्हणजे एक काम कर नाही काम आणि कसले गळ्या बंद कर थोडे बोल ना रे बाबा कित्याक ना माय प्लीज गळ्या बंद कर बरे बाबा थोडे जाल्यार थोडे बंद करता माय ओके कर गळ्या बाबा ही आणि ट्रॉफी तुका कोणी दिला किती झाले माय आज आमची फुटबॉलाची फायनल गेम असली तातूंत हांवें 2 गोल मारले आमची गेम जिखली आणि ही ट्रॉफी म्हाका मेळ्ळ्या साबाश म्हज्या पुता हेच कोणी तू सदांच गेला कोर्ट सोडली म्हज्या पुता आणि हेच कोणी जाय तू ट्रॉफी हय आणि तशेंच रे म्हज्या पुता सदांच तुजें शिकप सदांच वत दवर ओके माय 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 बाबा कितें जालें माय कितें करता माय अरे बाबा कितें जालां हांव भितर रांदताली माय आयोगेर वेता आनी म्हजे एग्जामीचे नोट्स हे बुकाचेर कॉपी करता आनी रोकडोच घरा येता बरो करून वच बाबा आनी रोकडोच यो हांव तुका जेवूंक रावता चल बाबा बरें माय बरो करून वच अरे मोविन येतलो चल आमी चेस चल, करूया. चल, चल, चल. चेस चल चेस 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 मोविन म्हाका एक सिगरेट दी काय जाय आयगो मॅस्टर आनी मोवीन हे सगळे तुम्ही कितें करतात तुम्ही जाणात न्हय आमची एग्जामी लागीं पावल्यात आनी तुमी एग्जामीक शिकले शिकले आम्ही एक्झामी पास जातले रे. पास जातले मरे. कित्याक भियेत आय तूं? कित्याक रे? तूं कित्याक भियेत आय? बी आता तुम्ही तर पास जातले पूण हांव पास जावचो ना कित्याक 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 म्हजे लागीं सारके नोट्स ना आयगो तूं म्हजो इश्ट म्हजें एक काम कर न्हय तुजे नोटबुकार नोट्स आसा ते म्हाका दी न्हय हांव रोखडेच कॉपी करता आनी तुजो बूक रोखडोच दिता अरे पण म्हज्या लागींच नोट्स ना तशें जाल्यार हांव फेल जातलो म्हजे मायचें नांव हांव केन्नाच वयर काडूंक पावचो ना अरे मॅसेज असल्या गरीब असल्याच करता हो शिकून मुखार पावतलो आनी आमी थिंगाच करतले आमी एका हो शिकून वयर गेलो जाल्यार आमचे मास्टर रावतले एका आमी एक काम करूया एका मरे आमी एक केक दिवया आनी एका तशेंच करुया एका केक असं हे म्हजे दिया इथून उजी दिसली ओय घाले एका शॉट करूया सोडात हे तू म्हाका कितें पिवयतात म्हाका पिवोंक नाका प्लीज तुका सांगलेले न्हय तू आता खूप झालो आता तू जरूर पास जातलो मोविन आणि मॅक्स्टन म्हजे इश्ट कूल जालो त्याला तुका आमी जरूर पास जातलो हांव पास जातलो होय जरूर पास जातलो ओके माय बाबा
माय द्या कार्ड हांव आयलो बाबा तू आयो बेगला हांव तुका जेवण वाडटा म्हाका नाका तुजें जेवण माय तुका सांगता तुजे रांदलेले हातींतले जेव हांव वाचपायर ना बाबा हे परी तू कित्याक उलयता तू सोरो पियेला ओय हांव सोरो पियेला कित्याक बाबा याक म्हाका टेन्शन जाला बाबा तुका कसलें टेन्शन जाला म्हाका सांग बाबा माय ते तुका नाका तूं ओगी राव ओरे बाबा फोकाट करी नाका चल बसून घे आमकां जेवण वाडटा बाबा घे जेवण जेव माय म्हाका जेवण नाका बाबा उपाशी तो बरे धुई रे बाबा घे हांव माय अरे तुका सांगला न्हू म्हाका जेवण नाका म्हणून बाबा हे परी जेवण कित्याक भायर मारले आगे तुका फकत जेवणाचे पडला तू जाणा म्हाका टेन्शन जाला टेन्शन बाबा म्हाका सांग तुका कसलें टेन्शन जाला ते तू हे परी चोरो कित्याक पियेला बाबा कित्याक तू जाणा म्हजी एग्जामी लागीं पावल्यात सगळे भुरग्यां लागीं नोट्स आसा म्हजे लागीं नोट्स ना हांव एग्जामीक फेल जातो म्हाका टेन्शन जाला आनी तुका सांग बोगोर बॉल मारी नाका चूप ओगी राव म्हाका रिलॅक्स जावंक जाय सूस न्हिदोंक जाय चल ओगी राव एक जाप नाका तुका सांगता म्हाका सूस न्हिदोंक जाय रिलॅक्स जावंक जाय बेगीन कर रे पार्टी भरला पाहिजे पार्टी भरला पाहिजे पार्टी बदला पाहिजे आलना तुम्ही काय या रिलीज करे ये नावाला जाता घे आज बरी पार्टी सांग बरी जावपा जाय ती हां सारखीच सोऱ्याची ताण लागली हांव एक्शनाक पडना केविनाचो मरे हॅलो हां हॅलो मॅक्स्टन हां सांग केविन मॅक्स्टन तुमी थंयसरच आसात न्हय स्वताचे प्लेसीक प्लीज आसात एक काम कर म्हजे लागीं आयज पयशे नात रे पूण म्हाका इल्लें ड्रिंक मेवतलें हांव आतांच येता कितें रे तुका सदांच आमी सदांच पिवपाचें तुका आं केन्ना तुवें तरी पयशे काडूंक जाय मरे तुका सदांच पिवंक आमी हुंयसान पयशे हाडटले प्लीज म्हाका थोडेशे ड्रिंक आनी रोखडोच येता न्हय ना 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 तशें जावचें ना तूं जाल्यार पयशे घे आनी यो केविन सदांच उदारपणीच कोत्ता आपणे कांयच पयशे घेना कितें मेवतले काय विचारता परत काय तो बिस्ता झाला त्या काय कांचे असता हांवें ताका सांगला न्हू पयशे घेवन यो ताका सांगला न्हू पयशे घेवन यो म्हणून अरे केविन किचे चित्ता अरे तुका सोऱ्याची ताण लागल्या जरी तो तुका सोरो जाय जाल्यार कसलोय तरी उपाय काड अरे कितें चित्ता तुजे फ्रेंड थंयसर रावतले अरे तुका सोरो जाय मरे अरे कितें तरी कर केविन वय होच उपाय बरो आसा वय हांव तशेंच करतलो माय बाबा कितें जालें माय म्हाका थोडे दुडवांची गरज आसा घोटा जाल्यार तुजे लागीं दूड आसल्यार म्हाका दी न्ही बाबा
म्हजे लागीं दुडू आसले ते हांवें काल वचून तांदूळ हाडल्यात म्हजे लागीं आनी दुडू ना माय कशे भाशे म्हाका दुडू जाय दी न्हय म्हाका तुजे लागीं दुडू आसल्या दी न्हय बाबा खरेंच म्हजे लागीं दुडू ना माय म्हाका घरचेन दुडू जाय प्लीज तुजे लागीं आसल्या म्हाका दुडू दी न्हय बाबा खरेंच म्हजे लागीं दुडू ना बाबा कित्याक सजमोना तूं कोण सांगता तुजे लागीं दुडू ना म्हणून दुडू माय हे दुडू म्हाका दी बाबा म्हजे जिवाक बरें ना देखून हांवें ते वखद हाडून बाबा तशें करी नाका रे म्हजे पुताक म्हाका वखदां घेवंक जाय तशें करी नाका रे जाय रे बाबा तशें करी नाका म्हाका सदांका तुका सांगला म्हाका दुडू जाय म्हणून इतलो वेळ जाला हांव तुजे लागीं दुडू मागता बाबा बाबा तशें करी नाका रे म्हजे पुताक म्हाका सांगला म्हज्या पांयाक सोड बाबा आतां वचो नाका आमोरीचो वेळ जाला आमी रोसार करुया चल बाबा फाल्यां गेल्यार जाता तूं शोभ ओगी राव फकत देव 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 आमोरी करूया हा करी ना आमोरी आणि तुका सांगता संसार मोडून जाला म्हाका म्हजे लायफ एन्जॉय करूंक जाय ओगी राव तशी करी नाका रे म्हज्या पुताक बाबा गेलो अरे ताजे सदांच ते सदांच आयतेलें सोदता सदांच म्हणून मुयच्यान दितले तेका तेंच एक काम करूया रे फाल्यां आमी भोंवपाक या मरे हो या मरे खूंय वयतले तिच्या या मरे या मरे कितें म्हणटा ते गो या मरे खूंय येतले सकाळी दांच म्हाका बेस्ट एक जाग्यार मेळ्यार मागीर बेस्ट बरें अरे केविनाचे कित्याक चिंताय तुम्ही त्याचे पाड पड आम्ही जाऊया एन्जॉय मूवी कोण मॅस्टर हाय बघ म्हाका एक पेक दियात न्हू हांव इल्लोसो पियेता एक पे तुका हांवें पयशे हाड म्हूण सांगलेले हाडला तुवें वय हांव पयशे घेवन येना ते पयशे म्हजे लागीं 1000 रुपया आसा 1000 वय म्हाका सोऱ्याची ताल लागल्या प्लीज हांव एक पॅक कर आयवन ताका एक पॅक कर म्हाका दी न्हू सोरो 1000 हाडला त्याने आमचे फाल्याचे बरे जातले होय आमचे फाल्याची बरी जातली एका मरे लास्ट पर्यंत दाड्या बरोबर आमचे फाल्याचे बरे जातले हां दो तुझेच लागीं दो फाल्यां मरे आयवन ताका पेक करला दी त्याचो दी न्ही घे पळय पेक घे तुजो पेक ओके हांव पियेता हांव पियेता चेस पेक काबार आला आयवन ताका आनी एक पेक घे हो सिगरेट जाऊन मार सिगरेट वाव बरें दिसता मरे न्हू जिवाक सिगरेट मारली म्हणटकूच जिवाक बरें दिसता आणि आणि आयो आणि एक पेक मेस्टर म्हाका आनी एक पेक कर
कितना फास्ट प्लेयर आहे एका आता शॉट मध्ये इथे आता अरे आयवो तुम्ही एन्जॉय जाता आणि हांवूय एन्जॉय जालो ओय आता हांव सांग इतले बरें दिसता प्रो हाडूच आसा एकूच पीक ओके चल अरे तुम्ही म्हजे इश्ट मरे अरे गो तुम्ही म्हाका सांबाळपाचो इतलो फास्ट पियेत ताका बोल जालो एक काम कर अनेक पेक दे ना 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 तुका आणि नाही बाटलीच घेऊन वच ती बाटली दोस आणि वच आणि तू वच बाटली बघा होय, बाटली ओके बाटली बघा दिली थँक्यू व्हेरी मच बरं 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 करू आम्ही एक काम करूया तो गेलो न्ही ताका तिंगा कितें जालें जाल्यार आमचेर आमी याचे मूळ जाय सांभाळून माय चोलो दिलो ल्हान तूं आसलोलो आपूर बायन बोल तुका केलो कित्याक बेमान जालो तूं तुज्या मायचे पोटांनी मारून तिका कसलो कुन्या वाचलो तिचो जिवितान आयज तूं पडलो त्या सोर्याक लागून इश्टांनी तुजो फायदो घेतलो तूं गरीब म्हणून कितें तूं करतलो कसलो बेसालो तुजो मुटलेले आसा वायट करतल्याक वायटूच मेवता हें तूं इश्टा कितेंच विसरो नाका हें तूं इश्टा कितेंच विसरो नाका कोण पडलेलो आसा कोण केविन हे तुका कितें जालें आतांच एम्ब्युलन्सा फोन मारता हॅलो 108 Oh.
डॉक्टर 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 केविन केविन आपल्याला तुका मातसो चेक कर बरें आसा केविन पिवपाची कसलीच गरज ना डॉक्टर म्हाका एक्सिडेंट जालो म्हाका हॉस्पिटलान कोणें हाडलो डॉक्टर तूं जाणा केविन तूं एक्सिडेंट जावन तुका जायतो माल लागलो तुजी तकलेक माल लागून तूं खूब सिरियस आसलो पूण एका बऱ्या मनशान तुका वेळार हॉस्पिटलांत हाडलो इतलेंच न्हय तुजी तकली फुटोवन तुज्या तकलेंतल्यान जायतें रगत व्हांवून तूं सारकोच सिरियस जालोलो त्या वेळार तुका रगताची चड गरज आसलेली आनी त्या वेळार तुका एका बऱ्या मनशान रगत दिवन तूं आयज साल्वार जावन काडलो आनी आयज 2 दिसांनी तूं स्थितीदान आयलो डॉक्टर एका बऱ्या मनशान म्हाका रगत दिलें खोटो मनीस डॉक्टर त्या मनशाक म्हाका पळोवंक जाय डॉक्टर डॉक्टर म्हजे दोळे आशिल्ले ताका पळोवंक प्लीज डॉक्टर म्हाका सांग न्हय तो मनीस कोणतो प्लीज डॉक्टर म्हाका सांग न्हय तो मनीस कोणतो बरें आसा हांव त्या मनशाक भितर हाडटा तरी यो भितर केविन ही ती वस्तुरी जावन आसा माय तूं बाबा खंय बाबा हांव माय म्हाका माफ कर माय म्हाका माफ कर हांवें तुका जाय ते ट्रस्ट केलें हांवें तुका जाय ते वायट केलें माय हे म्हजे हातांनी हे म्हजे पांयांनी हांवें तुका पोटाची मारली माय हांव चुकलो हांव चुकलो म्हाका माफ असू दी म्हजे पुता बाबा 4 पांयाचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयाचो मनीस चुकलो जाल्यार कांयच ना तातूंत बाबा तूं कितलो वायट जावं उपाती जावं म्हजोच पूत न्हय तूं म्हणटात न्हय भुरगीं जावन आसा घरा बेची गिरेस्त काय म्हणून तूं जावन आसा म्हजी व्हडली गिरेस्त काय न्ही म्हज्या पुता माय तुका वळखूंक विसरलो माय म्हाका माफ कर माय हांवें तुका जाय तें वायट केलें माय हांवें तुका इतलें करून बसून तुवें तुजें रगत पिवन म्हाका सांबार केलो माय म्हाका सांबार केलो माय हे तुवें म्हजे हात जोडून हांव तुजे लागीं माफी मागता म्हाका माफ कर माय म्हाका माफ कर म्हज्या पुता हांव तुका बक्षिता जेजून सांगला चुकलोल्यान पोसाक म्हणून 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी सार बाबा हांव तुका जेजूच्या नांवान बक्षिता माय हांव तुका सोपून दिता माय आयसान हांव सोडूंक सोडटलो आनी एक बरो मनीस जातलो माय बरो मनीस जातलो पळयलां न्ही तुमी केविनाच्या गालाव्यान कितें घडलां पळय तें अशें एक म्हणलेलें आसा जो हात पांय चलयता तोच हो संवसार चलयता म्हणून इतलेंच न्ही आमी 9 म्हयने पासून आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आमी सारतात आनी उपरांत हो संवसाराचो उजवाड पळोवंक पावतात आमची आवय आमकां लागून जायते त्रास काडटा आमच्या जिवी आमकां सुखांत दवरूंक सोदता आमी ल्हान आसतना ती आमकां पायण्यान दवरयता आनीक आमी व्हडले जाले म्हणटकच आमच्या आवयचे अनपकारी जाता केविन तुवें तुज्या आवयची जायती बेपरवा केली आनी तिका दुखयली पूण तुजी आवय तुका केन्नाच सोडूंक ना अशें म्हणटात एकी कोंबी पासून आपल्या पिलांक सदांच सांबाळ करता म्हणून केन्ना एक कावळो तिच्या पिलाच्या फाटीक लागता ती धांवन वचून आपल्या पिलांक आपल्या बापान घेता कित्याक आवय सगळ्यांचो एक सारकोच मोग करता इतलेंच न्ही आनीक एक बरें बरयणारान अशें म्हणलेलें आसा सूर्य आपलो उजवाड दीत विसरत म्हणून पूण आवय आपल्या भुरग्याक आपल्याचो मोग केन्नाच दिवन विसरची ना म्हणून केविन
तुज्या आवयक तुवें जायते त्रास केले पूण तुज्या आवयन तुका रंग दिवन तुका नवें जिवीत दिवन तुका बक्षिलो कित्याक आवयचे काळीज आपल्या भुरग्यां सवेन सदांच दोळ्यान आसता तुमच्या घराबेन आवय आसतली तुमी तुमच्या आवयचो सदांच मोग करात तांकां तुमी सदांच खुशाल दवरात जरी तर तुमी तुमच्या आवयक खुशाल दवरले जाल्यार तुमकां सदांच मेवतलो आवयचो मोग